नमस्कार आणि योकार आ महिमा तुमचे परत एकदा स्वागत करता बियॉन्ड द स्पॉटलाइट ह्या कार्यावळीन. आयज आमच्या वांगडा खूप स्पेशल गेस्ट येयला ऑल द वे फ्रॉम UK, सोमेश वेळगेकर, who is also into fitness, the one who is behind the great celebration of Goa Day London at Hounslow. योकार तुका सोमेश. थँक यू एमा. सो आमकां सांग ह्यो गोवा डे लंडन कशी आयडिया तुका येयली, लायक तुवें शोबीज टिमा वांगडा कोलॅब करून कशें चिंतलें की टू सेलिब्रेट दीस गोवा डे लंडन इतले पयस. फर्स्ट ऑफ ऑल थिंग इज लायक शोबीज इज वन ऑफ माझी एक कंपनी जाचे माझे पार्टनर आसा नितीन कॅल्विन. आमी तीग जाण कोर पार्टनर्स हे कंपनीन. सो कितें आसा मेन आमचो कॉन्सेप्ट हो गोवा डे लंडन हाडपाक इज लायक फॉर गेट अ युनिटी फॉर गोवन्स. गोंयकारांक लागून आमी जेन्ना एक कितें फंक्शन्स लायक गोवन फंक्शन्स आनी तो एक वर्साक एकदां येता न्ही, जे सगळे गोंयकार एका जाग्यार मेवता आनी फॅमिली वांगडा टायम स्पेंड करूंक मेळटा. देन कल्चरल फूड, म्युजीक, गोवन थीम म्युजीक आनी आमचे आर्टिस्ट जशे इंटरनॅशनली आमी खुबशे न्यू कलाकार गोंयांतसून लंडनाक व्हरता, तांकां एक इंटरनॅशनल प्लॅटफॉर्म दिता. हो कॉन्सेप्ट हाडपाक इज लायक आफ्टर द कोवीड कांय नाशिल्लें आनी कोण जे पयलीं करताले तेवूय डावन आशिल्ले, सो तेंच्या कडेन घडोंक ना करपाक. सो म्हाज्या पार्टनरान कॅल्विनान म्हाका सांगलें, सोमेश वॉट वी डू, आमी करया. हांवें म्हणलें वाय नॉट, बिकॉज एनीवे आमची इम्पॅक्ट कंपनी आसात लंडनाक. सो आमी ऑलमोस्ट 10 years नाव वी आर रनिंग दॅट कंपनी. सो आमी धाकटे इव्हेंट करता क्लबांनी आनी ट्रॅडिशनल. सो आमी कितें म्हटलें की चल वचया, आमी एक इनिशिएटीव घेवया. इट्स अ बीग इव्हेंट, बीग रिस्क. आनी गोंयकारांनी आमकां भरपूर सपोर्ट केलो आनी फूल तो जो आमी चिंतूंक नाशिल्लो तितको क्रावड आमी एकदम एकाच शोवाचेर आफ्टर लॉकडावन लोक सगळे घरा आशिल्ले न्ही. सो लॉकडावनाचे वरवीं तो आमकां एक लीड मेवली न्हू तो इव्हेंट करपाक. आनी गोवा डे लंडन आमी नांव त्या इव्हेंटाक दिलें आनी आज पासून ते आमी त्याच नांवान गोंयकारांक एकवट आनी जो इव्हेंट घडोवन हाडटा. आनी इट इज गेटींग अ गुड सक्सेस, especially for the new artists and our Goans to hear the Goan vibes around in London. सो जेन्ना तुवें फर्स्ट टायम तुमी इनिशिएटीव घेतलो, फर्स्ट टायम इव्हेंट जेन्ना ऑर्गनायज केलो, कसो रिस्पॉन्स आसलेलो? ना, रिस्पॉन्स वॉज व्हेरी गुड. जे आमी चिंतूंक नाशिल्ले की बाबा टिकेटी सेल जातल्यो इन एडवान्स ऑर आमकां कितें फीडबॅक मेळटले की टिकेट सेल जावच्यो ना. बट आमी इन एडवान्स ऑलमोस्ट 3-4 हजार टिकेटी तरी इन एडवान्स सेल केल्ल्यो. सो इन दॅट वी आर कॉन्फिडन्स. ओके, नाव आमचे एक 4,000 तरी लोक कन्फर्म येतले म्हण ते आशिल्ले. आनी जेन्ना गोवा डेचो डे येयलो आनी मातसो पावस पडिल्लो, काळोखूय केल्लो आनी वेदराचे इट्स डिफरंट इन लंडन, यू कॅनॉट प्रिडिक्ट. सो जेन्ना पावस पडलो आनी एका वरा भितर तो पावस गेलो न्ही, जेन्ना आमी लोकांची क्रावड पळयलो पळय, बिकॉज पीपल वर फ्रस्ट्रेटेड टू कम आउट न्हू. सो दॅट लायन ऑफ पीपल वी कुड हँडल. It was because we were not ready for that big impact because everybody was coming down. So it was like that. आमकां खबर आसा की सगळ्याक गोवा डे सेलिब्रेट करता, लायक लंडन, पॅरीस. सो हो गोवा डे लंडन कसो डिफरंशिएट करता ऑर कितें स्पेशल आहा? हो गोवा डे म्हणजे आमी इनिशिएटीव कित्याक घेतलो हो गोवा डे करपाक इज लायक इट्स फॉर द गोवन. ओके, आनी हेज्या पयलीं जाताले आनी जाताले पूण क्वॉलिटी वायज एज सुरज बाब आमच्या वांगडा येयला तो फर्स्ट टायम आमकां कवर केले तेणें गोवा डे लंडन. तो तुका सांगता, तुमकां तुमचो सर तुमकां खबर आसा. सो ही नोज वॉट इज द क्वॉलिटी. आनी आमी लोकांक क्वॉलिटी एज अ एंटरटेनमेंट वायज आर्टिस्टांक जाय आसता न्ही की सावंड, प्लॅटफॉर्म एंड ह्यूज ऑडियन्स. सो जो प्लॅटफॉर्म आमी आर्टिस्टांक दिलो तसोच आमी गोंयकारांक जे म्युजीक जाय आशिल्ले ते आमी गोंयचे म्युजीक लंडना शारान हाडून दिले. सो इट इज लायक अ बीग इम्पॅक्ट फॉर द गोवन ऑल्सो टू हॅव दॅट म्युजिकल थीम, अ ट्रेडिशनल थीम लायक गेटींग टुगेदर. सगळ्यांच्या गोंयकारांक फॅमिली बद्दल एक टायम स्पेंड करपाचो एकूच दीस आसता. सो दे वर वेटींग. आनी आमचे गोंयकार रावता जसली फंक्शनां कितें आसता न्ही, जशी आमी म्हणटा गोवा डे, मागीर सांजांव येयले, मागीर आनी खूब कितें कशें ट्रेडिशनल. आनी आमी ट्रेडिशनल फंक्शनां सगळीं करता.
गोंयान एट प्रेझंट फ्रॉम लास्ट 10 years आमी सगळीं फंक्शनां करता A to Z. इवन नॉट गोवन बट आउटसाइड इवन द आमचे हालोवीन म्हणनाका आनी कसले आसा कार्निवाल वी सेलिब्रेट आमी सेलिब्रेट करता. सो म्हाका सांग की जेन्ना इव्हेंट ऑर्गनायज करता पळय आमी खूब रुमर्स आसता की इव्हेंट फक्त पयशे सगळे पयशे लागीं करपाक म्हणल्यार पयशे जोडपाक इन शॉर्ट बट खंय ना खंय तुका अशें दिसता सपोज लोक समज म्हणटा की तूं पयशां खातीर इव्हेंट करता खंय ना खंय गोवन टच खंय तरी लूज जाता हो दिसता तुका? ना आतां म्हाका एक सांग युकेक दुसरे आनी खूब इव्हेंट जाता आनी आमी गोंयकारां जेन्ना गोंयचो इव्हेंट करता आमी कोणा कडेन स्पॉन्सराक वचनाशिल्ले. जेन्ना आमी स्टार्ट केल्लो इट इज आवर ओन मनी. आमी आमचे ओन बोर्सांचो पयशे काडून आमी पार्टनरांनी वी से लॉस ऑर प्रॉफीट डजंट मॅटर वॉट एवर कम इट वील बी कम अदरवायज नाजाल्यार तूं इनिशिएटीव घेवन तूं करिना समज न्हू आनी रिस्क घेवन करिना देन बेटर नॉट टू डू करपाचो न्ही. सो तुका समज आसा बाबा कस्टमर येतले बाबा क्लायंट आमचे गोंयकार येतले म्हणून जाल्यार यू डू इट अदरवायज डोंट डू इट. इट इज आवर मेन गोल इज लायक दॅट. आमचो तो एक मेन हेतू तसोच आसा की बाबा वी आर डुईंग फॉर गोवन्स जावंक ना दॅट्स अ पार्ट डिफरंट पार्ट. सो इट्स अ फर्स्ट थिंग इज लायक दे वील डू इट दे वील कम अँड वी हॅव एक्चुअली म्हाका म्हाज्या गोंयकारांचेर खूब विश्वास आसा. आजून पासून डे वन आय स्टार्टेड अ इव्हेंट कंपनी इन लंडन टील नाव म्हाज्या गोंयकारान म्हाका केन्ना सोडूंक ना आनी म्हाका पूर्ण विश्वास आसा की हेज्या फुडें इव्हेंट जातले आनीक आमी कॉन्ट्रोवर्सीक ओ कोणाक सकयल उडोवपाक ना. कोणी खूब कंपनी येवपाच्यो आसा आनी खूब कंपनींनी कॉम्पिटिशन केल्लें आसा आनी दे सॉ इट. तेमी पळयलां बीन की बाबा कम्पीट करून कांय फायदो ना. एक युनिटी घेवन एकवट करून इव्हेंट करीत न्ही जाल्यार व्हडलो बरो इव्हेंट जाता. सो इट माय थिंग इज लायक ऑलवेज बी सपोर्टीव दॅट्स इट. नो कॉन्ट्रोवर्सी. कॉन्ट्रोवर्सीच्या हितून वचोनूय कांय फायदो ना बिकॉज ओनली थिंग इज यू वील बी आयदर लॉस ऑर द अदर पार्टी वील बी अ लॉस. तशें. सो म्हाका सांग गोवान आमी इव्हेंट अशें इजिली ऑर्गनायज करूं शकता बट भायर UK वचोन इतलो व्हडलो इव्हेंट ऑर्गनायज करप लायक इट्स नॉट अ इजी जॉब. सो तुवें कितें चॅलेंजीस फेस केले भरपूर. जेन्ना फर्स्ट टायम आमी इव्हेंट ऑर्गनायज केल्लो जेन्ना इट इज अ लार्ज स्केल 10-12 हजार लोकांक आउटडोर इव्हेंट ऑर्गनायज करपी म्हणल्यार यू नीड लॉट्स ऑफ वॉट यू कॉल्ड लायसन्सींग. आमच्या हांगासर गव्हर्मेंटाची कशी लायसन्सां घेवची पडटा तशी थंयसरले कावन्सिलाची लायसन्सां घेवची पडटा अँड इट इज लायक एक लायसन तुजें मिस जालें तुवें घेवंक ना इट्स 100% द शो वील नॉट गो ऑन. ते तशें आसा. सो समज तूं शोवाचेर समज तूं फूल कॉन्सन्ट्रेट करता आनी ऑल लायसन्सीस कम बिफोर 1 month or 2 months यू आर गूड टू गो. तुका आनी कोण स्टॉप करचें ना विदावट एनी हेजिटेटींग कोणी तुजें इवन जर तुका येयलें जाल्यार बाबा कितें रिक्वायरमेंट गव्हर्मेंटाचे आसता ऑन टायम कितें जाला क्रावड चड जालो जाल्यार तुजें पुलिसांचो रिक्वायरमेंट आसता की बाबा आमी एक्स्ट्रा सेक्युरिटी घालतल्या. सो पुलिसांक ते पयलीं एडवान्स पयलीं सांगलें बाबा आमी इतले क्रावड आसा इतले सेक्युरिटी वाडोवची पडटा. सो ते रिक्वायरमेंट धाडटा. तूं तेंचे रिक्वायरमेंट फुलफील केले ते डोंट हासल. दे विल से गूड टू गो. चल फुडें. नोबडी विल स्टॉप यू अँड वन्स इट इज देर वन ते एक पीस तो कंप्लीट जालें न्ही. सो कितें आसता आमकां आनी हेडेक नासता बाबा आनी थंयसर गव्हर्मेंटाच्या हितून पेपराक आनी कितें करपाचें आसा. सो वी आर नॉट फोकसींग ऑन दॅट पार्ट. इट्स ऑलरेडी डन अँड आमचो कॅल्विन इज हँडलिंग दॅट पार्ट अँड नितीन इज हँडलिंग ऑफिशियल सायड. सो दे नो वॉट दे आर डुईंग इट अँड आय एम नॉट इंटरफियरिंग दॅट थिंग्स. सो दे आर डुईंग बाय देअर ओन थिंग्स. सो आमकां सगळ्यांक खबर आसा की चडसो लोक गोवन UK वचपाक सोदता और UK आसा ऑलरेडी लायक गोवन कम्युनिटी थंय आसा. सो आतां खूब वर्सां जालीं तेंचे म्हणजे चेंजीस जाला आसतले लायक लायफस्टायल चेंज जाला आसतले. सो ते जेन्ना गोवा डेक येता पळय ती चेंजीस तुका थंय रिफ्लेक्ट जाता दिसता ते चेंजीस त्यो चेंजीस आसता पूण थोडे चेंजीस लायक आय डोंट वॉन्ट टू डू comments on that thing but it does because कितें आसा आमचे गोंयची मेंटेलिटी when you go abroad it change according to the nature according to the lifestyle of London ती चेंज जाता मातशी. पूण आमचे जेन्ना फंक्शनां येता जेन्ना गोवा डे अरे तो म्हणटा आमचो गोवा डे आमी गोंयकार न्हू आमी गोंयकारांचो करता. सो दे फॉरगेट ऑल द थिंग्स अँड बिकॉज दे वॉन्ट टू बी अ पार्ट ऑफ दॅट. सो दॅट इज अ गुड थिंग. सो दे कम एन्जॉय and like enjoy and they take the memories वर्सान एकदां येता आनी दे वेट फॉर दॅट इव्हेंट. तो गोवा डे जाता पळय तेन्ना ते रावता बाबा कोण बँडा येता आमची कोण फॅमिली येवपाची कोण फ्रेंडां मेळटली कोणाची हॉलिडे घातल्या. सो दे प्रिपेर वेल इन एडवान्स.
असं आहे. सो टेल मी वन थिंग, आता जे थंयसरले युथ्स आसा पळय ते ऑफकोर्स इन्फ्लुअन्स जालाच आसतले लंडनाच्या लायफस्टायलान. सो ते खंय ना खंय गोवन रूट्स विसरल्यात काय लायक दे आर स्टील फॉलोवींग दॅट? ना ना ते बिकॉज वॉट हॅपन द पीपल हू आमची भुरगीं जेन्ना जी धाकटी थंय गेलेली आसा पळय मातशें ते इट्स गेट चेंज. ते चेंज जाता कित्याक अकॉर्डिंग टू दियर स्कूल लायफस्टायल तेंचे लायफस्टायल डिफरंट आसता इस्कॉलानसून. सो तांकां न्यू फ्रेंड्सां मेळटा. सो दे गो इंग्लीश पाथ. सो गोंयचे कितें रूट्स आसता पळय आमचे तेंची फॅमिली गोवन रूट्स आसा लायक कोंकणी मातशे वयले प्लॅटफॉर्म आसा कोंकणीचे ऑर समथींग लायक दॅट दे स्टे. ती गोंय कोंकणीच्या भाशेनूच फॉलो अप करता. तेंची फॅमिली तांकां ब्रॉट अप तशें करता. आनी समटायम्स इट्स अ मॉडर्न. वी कॅनॉट चेंज दॅट थिंग बिकॉज यू आर इन डिफरंट कंट्री अँड यू हॅव टू बी. तुका ते हितून इनवॉल्व जावचेंय पडटा तशें ते अकॉर्डिंग टू द लायफस्टायल यू हॅव टू. देर इज नो एस्केप इन दॅट वे. सो टेल मी बींग अ गोवन ऑर्गनायझर लायक गोवान खूब कितें रिच कल्चर्स आसा, इवन आमचे फूड आसा ते सगळ्यान डिफरंट आसा. सो इंटरनॅशनल स्टेजीर लायक कितें तुका प्रावड फील जाता की तुवें गोवन ती गजाल सगळ्यांक दाखोवपाची थंयसर वचोन? प्राऊड थिंग म्हणल्यार कितें वॉट एवर यू गेट इट हियर नाव यू कॅन गेट दॅट इन लंडन ऑल्सो. लंडनाकूच जेन्ना आमचे कॅटरर्स आसा आमचे गोवन कुझीन आसा सो ते आमचे म्हणल्यार प्लस अशी एक गजाल जी सगळ्यांक कळपाक जाय की बाबा यू आर प्राउड ऑफ दॅट थिंग. दॅट सम एक गजाल म्हणजे कितें आय एम प्राऊड a Goan personality came in London and doing this event by myself with my colleagues and my core team. And there is a team which is always supporting me and be there for me day one. So without that team, we are not able to do this Goa Day London. So it is a teamwork. It's not individual. It's a teamwork and it's a well advanced a year preparation to do how it's going to be like that. बट तुका गोवन हांगासरल्यान कितें व्हरपाचें आसा की दाखोवपाचें खंय दाखयतलो व्हरान? Goan is like the culture. ओके. Most the culture and feel एक हें आसता न्हू गोंयकारपणाचें Vibe. असं आसता पळय गोंयची वायब आसता पळय यू टेक दॅट गोवन थीम अँड show it showcase it in London and you know that itself give the youngsters the old generation the young middle age you know they enthusiasm they get तांकां feeling येता न्हू अरे बाबा अरे आमचे गोंयचे कितें तरी आसा लायक तियात्रिस्टांचे पासून आसा तियात्र नया तियात्र येयले काय ना तांकां तशें दिसता न्ही अरे एक नवो तियात्र येयला वी गो टू सी लायक दॅट यू नो दॅट इज लायक हाव वी वॉन्टेड टू गिव इट आमचे गोंयकारांक तशेंच कितें जाय आसता इनोवेशन समथींग न्यू कितें every year we do something new every year different themes so that is what we are giving it to the people तशें आसता culturally wise. Beside Goa Day London, you are into fitness also. So tell us about that. Fitness is I'm in fitness for almost 18 years I think so which I have not a proper way but according to fitness also I was having fitness clubs in Goa. माझे fitness branches आहा गोंयानूय. इंटरनॅशनली आमचे जे बॉडी बिल्डर बी आसा कितें आसता बॉडी बिल्डरांकूय म्हाजे वेल विशर्स बॉडी बिल्डर आसा आनी आमचो नावेद शेटकर इज वन ऑफ द बेस्ट माय कलीग अँड एज what you call say bodybuilder in Goa who's been won lots of times. There are other bodybuilders also but I will give you in that way his name. Why? Because कितें आसता हितून जो इंटरनॅशनली ही प्लेड ऑल्सो तो युएसाकूय वचून येयला आनी दुसरे कंट्रीनी वचून येयला बट द वे हांव म्हणटा बॉडी बिल्डरांक जशें प्लॅटफॉर्म मेळपाक जाय न्ही गोंयांतसून तशेंच इंटरनॅशनली दुसरे कंट्रीन जशें प्लॅटफॉर्म मेळटा दुसरे बॉडी बिल्डरांक हांव माय थिंग इज लायक टू गीव अ गोवन बॉडी बिल्डर इंटरनॅशनल प्लॅटफॉर्म सो दे कॅन कम्पीट इंटरनॅशनली ऑल्सो आनी ते रेकमेंडूय करपाक जाय अशें हांव गव्हर्मेंटा कडेन मागता तशें की दे कॅन गीव मोटिवेशन्स टू द बॉडी बिल्डर्स टू डन आय बाय माय सेल्फ हांव गोंयान हांव लास्ट इयर कम्पीट केल्लें मॅन फिजिक्साक अँड आय स्टूड फर्स्ट आय डीड फर्स्ट सेकंड थर्ड ऑल कॅटेगरी आनी तिनूय कॅटेगरी फर्स्ट सेकंड थर्ड प्लेसमेंट मेळ्ळा आनी आय एम प्राऊड ऑफ इट अँड आय डीड इट बिकॉज म्हाज्यान करपा जातालें खूब पयलीं बट म्हाका सांगताले गोंयांतसून देंव बट गोंयांतसून देंवलें कितें आसा लॉट्स ऑफ थिंग कॉन्ट्रोवर्सी आय डोंट लायक दॅट थिंग इफ यू वॉन्ट टू डेडिकेट इट सम बॉडी बिल्डींग हांव हांगाय करता गोंयानूय कॉम्पिटिशन आय ऑर्गनायज फॉर माय जिम म्हाज्या जिमानसून हांव ऑर्गनायज करता अँड स्पेशली ऑल्सो आय गीव अ चान्स टू द बॉडी बिल्डर हू इज विनींग टू गो इंटरनॅशनली गॉट इट
सो वन्स ते आनी रेडी ना जाल्यार मागीर दॅट इज देयर थिंग इज लायक बाबा सोमेश आमी रेडी ना वील डू इट फॉर नेक्स्ट टायम. इट इज लायक दॅट. सो वन्स इट इज लायक म्हाज्या सायडीच्यान आमी टेकिंग इनिशिएटीव लायक हांव खंयचे गोवा डे बँडा व्हरता हांगासून डीजे व्हरता. सो इट इज सेम थिंग. I will be there for bodybuilders and fitness. Fitness is my first priority in life also. And of course you have to be give something for yourself, dedicating. Not even आम्ही वराचे वरा फोनार बसून असता न्ही. So you give yourself at least 1 hour, 1.5 hour or 2 hours for yourself for a fitness. Like that is a part of a journey, you know. So fitness बरें ना जाल्यार it's no point of your being like that. So we all know that you have participated internationally also in bodybuilding. Yeah. So what motivation or what disciplines you follow for that? Oh, yeah, lots of disciplines. You have to get up early in the morning, and then diets, then again proper routine follow of every exercises, and the coaches what I was having. माझे 4 coaches आशिल्ले. 2 from London and 2 from Goans. One is from our gym and one is from our Infinity Gym, Govind. So Ashwini, and then there's Lloyd and आणि माझा एक कलीग तोय बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन देंवता वेलेरियो म्हणून. सो इट हॅज माझो जो लॉयड जो जी आशिल्लो ट्रेनर एंड ही इज अ फिटनेस फॉर रग्बी प्लेयर. सो तेणें म्हाका 6 विकान रेडी केलो. एंड वीच इज दॅट इज अ डेडिकेटेड. तूं चीट कितें खावंक गेलो ही गेट टू नो. आनी तूं एस्केप करून तूं हांगा वर्कआउट मारता ही वील बी इन दॅट कॉर्नर. एंड देन इज लायक I can see you what you're doing and you cannot escape. तुका एस्केप करना. तुका दिसता तो तुका पळयना पूण तो आरशांसून तुका पळयता तूं कितें करता पळय तो. इवन इफ रॉंग मिस्टेक केली ही वील कम एज लायक यू आर डुईंग अ रॉंग एक्सरसाइज. दॅट इज वॉट यू गॉट डेडिकेशन. एंड वेन इट्स कम टू ट्रेनिंग पर्स्पेक्टीव न्हू जेन्ना तुका ट्रेनर पळयता आनी तुजो कोच पळयता तूं कशें कितें करता एंड वेन यू गेट करेक्टेड न्हू यू गेट इन दॅट डिसिप्लीन प्रॉपर. तूं एस्केप करूंकूच शकना. एंड देन यू बिकम dedicated bodybuilder. How you has to go. तुका कितें अचीव करपाचें आसा न्हू. when you keep it in your mind, no, I'm going to do that. And my first time हांव म्हाका पोजींग म्हणल्यार म्हाका कळत नाशिल्लें कितें पोजींग बी तें. इवन हांव फिटनेस ट्रेनिंग आसा केन्नाच म्हाका खबर ना बॉडी बिल्डिंगाची पोजींग कशें कितें आसा तें. इट वॉज गूड एंड एक्सपिरियन्स कमिंग अ फर्स्ट टायम. एंड कोचान जेन्ना फर्स्ट टायम हांवें कम्पीट केल्लें तेन्ना आय केम 5th फ्रॉम among all Asians. I was the first one with all the Britishers. I was the first one who was competing and I came 5th. माझो coach येयलो म्हाका म्हणपालो सोमेश, this is your first competition. Don't get demotivated. We'll make it. And then 2nd December I was competing another competition which is a British Premier League. So ते म्हाका म्हणलें तुजे कडेन 3 week आसा. We'll do it in 3 weeks. Don't worry about it. And he's focus on me that he तेका दिसलें न्हू हांव करतलो म्हणून बिकॉज आय वॉज इन मोटिवेशन आय वॉज डुईंग इट. सो तेणें म्हटलें 100% वील डू इट. एंड ही सेड टू मी यू वील स्टूड फर्स्ट और सेकंड. That I got it motivated for myself. No, okay, so let's do it. And I came first and I was surprised. I got surprised. I was just like, I don't have a words what to say. But you know, the dedication was one of the best I have been acknowledged when I was in Europe. And I always माझे बॉडी बिल्डिंग I always says. And now we are competing. आम्ही ऑर्गनायज करता लंडनाक. So last year we did it one competition. This year we did it, but due to some आमचे हें आसता पळय डिफरंट डेडलायन्स नासना. आमचे कितें आसा वेन्यू थोडे मातशे टायमार मेळना आनी दुसरी एसोसिएशन आसा पळय क्लॅश जाता. सो क्लॅश जालें न्हू जाल्यार कितें करतात ते कम्पीट करिना. म्हणजे कितें करतात दे वील से ओके तुजें एसोसिएशन आहा यू वील डू फर्स्ट आय वील डू लेटर ऑन. सो तशें. सो म्हाजे कोण एसोसिएशना वांगडा आशिल्ले BPA एक कंपनी आसा जी बॉडी बिल्डिंग खूब वर्सांसून करता. एंड शी इज अ लेडी इन हेलन पेंथर म्हणून. सो ते कॉम्पिटिशन खूब वर्सांसून करता. सो वी गॉट एज अ गोवन गेट अ फर्स्ट ऑपॉर्च्युनिटी टू कम्पीट इन लंडनाक. ते म्हणपालो सोमेश वी गीव द ऑपॉर्च्युनिटी फॉर. आनी इनफॅक्ट तेणें आमी जेन्ना हे फाटी मार्चान कॉम्पिटिशन केल्लें अंजुना तेणें आमकां थंयसून ट्रॉफी धाडून दिलेली. इट्स लायक अ बिग सॉर्ड. आनी हांगासर रेप्रेझेंट करपाक की बाबा वेलकम. इट्स अ वेलकम फ्रॉम UK. सो पार्टिसिपेट इन UK. आमच्या गोंयान कम्पीट करून तुमी UK पार्टिसिपेट करा. प्रो कार्डूय तेमी हें केल्लें. सो इट इज अ प्लस पॉयंट लायक यू नो अदर कंपनीज ऑल्सो कोलॅबरेटींग एंड अलाविंग आमच्या गोंयकारांक लंडनाक परफॉर्म करपाक.
So that is the plus point. That's So a as plus you point. said, you organize competitions like bodybuilding competition. What one message you would like to give out to the youth? See, giving a message, there are so many messages I can give it, but when it comes to dedication of fitness, yes, you have to give 200, not 100%, 200% to achieve that goal, and focus on that goal. What is your main goal to achieve? Yes, national level you can compete, but you have to achieve that national level to the international level. That is the most important thing. Just like तू काय म्हणता ना, international level आमकां कोण व्हरा ना. But if you have a right people in these associations and who can help, for the bodybuilders to grow, obviously why not? Everybody is like they have to reach to the right certain person, and if something is getting off track, तुका दिसता बाबा हे सारखे करिना, त्याचा आवाज उठोवपाचो न्हू. You have to come up front and say, Baba, this is cheating, this is a fraud, this is not going through. आमकां वचोंक आशिल्लें, आमकां दिवंक ना. So if you don't तूं उलयना जाल्यार it is with दामून उरतलें ते. Come up with some solutions. Obviously there are so many, even government पासून approach केला, एकटो दोग जाण करून ना. It has to be go unity of bodybuilding. तशें एकवट जावन करी जाल्यार you definitely will get. And if it is come to me, माझ्याकडे कोण येताले बाबा सोमेश, I want to compete internationally, why not? Anytime we are there for bodybuilder always. आम्ही सदांच bodybuilder support केल्लो आहा, and at present and in future also we'll do it. We'll support anytime. हे सगळं सोडून एक असं क्वेश्चन. टेल अस अबाउट युअर हेअरस्टाईल. माझी hairstyle, it's like we have different hairstyle different times. So, but this is my regular hairstyle. We get just depending on how long your hair is, like what time of the season you do it, and it's like that. So you get uniqueness on the things. Yeah. So you handle many roles, like a community leader, then bodybuilding, then also you're an entrepreneur. So हे तू कशें मॅनेज करता सगळें? सी मॅनेज करता म्हणल्यार जेन्ना आमी गोंयांतसून आसले तेन्ना आमकां कोणें हेल्प करूंक ना. सो इट इज लायक इवन माय फॅमिली ऑल्सो फ्रॉम लोवर दिस थिंग. सो वॉट एवर वी बिल्ड इट, I build by myself. So yeah, they have also support. God is always there, and you always respect your family and especially parents. So parents आवडसून जेन्ना जो family आवय बापायक जेन्ना जो मान दिता पळय, that's how you climb your success, and it is always lined up and focus on your goals. And then entrepreneur I was always having that motivation. Being in Goa only itself, we were in water sports from day one, from 2000. Yeah, I started with the water sports, selling in boats and out, working for one of the renowned company from South Goa. It was very good business perspective. Bagan ashillo, kolwa ashillo. So we were in growing up very good. And that was, we are the only one who was giving so many boats deliveries. तशें ते जेन्ना तूं बिजनेसान घुसता पळय, जेन्ना तूं you join as a manager, it's just normal, and then you go for higher post, and then you get to know lots of things, how the market works in Goa. That's how you learn things. तुका कळटा न्ही कशें कितें करूंक जाय, खंयचे कस्टमराक धरूंक जाय अशें. So you get it motivated, and you get lots of ideas. So then we from boat teacherसून मागीर आमी रिसॉर्ट्सान येयले. I am a SS engineer, done it in Sweden. As I can, that's म्हणटा न्हू आमी, I can, as engineering I can weld the biggest pipes in the world. So I have that license internationally. So underwater diving acha हितून सर आमी पासून I can, you can do underwater, and you can dive and do it. But in Sweden I was not doing it. I was student of Hounslow, and I was not doing it because थंय थंड उदीक. So sometimes because our company, आमकां कंपनी धाडी नाशिल्ली चडशे, केन्ना येयले जाल्यार ऑफशोराकूच वचून हें करप. So you get that motivated. So as well as I am interior designer for clubs, coffee shops. I designed 3-4 clubs in Sweden, which is named by Cole, and then London आमची जायती coffee shops. Plus I was the first one who opened a club named by Club Impact in London.
Then again, we have our neon event design with our other two partners, which is do design the clothes branding, hoodies, t-shirts, vinyls, अशे म्हणजे गाडी wrapping सगळं. So we give the opportunities people to do lots of things. And side by side we do what you call that, how you say, giving the youngsters to entrepreneur, giving the opportunities to build their own त्यांचे own business आणि कितें करपाक जाय वा idea opportunities to come up with their own. So आता लंडनाक गेले काय ना थोड्यांक आसा अरे हांव हेंचे कडेन कितें कामाक करूं, so they can come up and then आपले own business करूंक शकता. So we give some motivational come up, we can help you out. So तेका लागून आमी ते neon event design म्हणून एक कंपनी ओपन केली आसा. We have that. आम्ही स्टुडिओ घातलो आसा थंयसर लोकांक. So if you want to like photography, like how you are doing it, so you can do with the photography or you can do the studios like that. So तशें खूब कितें कितें करपा जाता भितर कळ्ळें न्ही. आनी being a young entrepreneur and giving opportunity for others, that is like my passion. I always माझे like new DJs, new artists. So it's a platform for anybody. आमकां कोणें दिवंक ना, but आमच्या कडेन घडटा, so why not? It's always helping hand, always there. ह्या फावटी कितें न्यू आसा गोवा डे सेलिब्रेशनाक? It's a big package. It's like a big dhamaka, you can say, no? But it's a surprise. But it will be one of the best Goa Day. It's going to collaborate with us, and new artist and new adventure. So it will be a different criteria of making. Goa Day एक different एक हे दिता फुडाकार दिता की it will be a much effective and improved Goa Day this year. That is always there as the time come. आमचे सोशल मिडियाचेर जे शोबिजाचे प्लॅटफॉर्माचेर, इम्पॅक्टाचे प्लॅटफॉर्माचेर आनी आमचे जे टिमी आसा जे आमकां हेल्प करता, सो तेजे थ्रू तुमकां कळटलें आमचे वॉट इज आवर प्लॅन्स. देन इवन दो एज अ ऑफिशियल पार्टनर गोंयकारपण, they will be also like Suraj Bab amcha yetalon, so he will be part of it. So that's how you going to get to know what we are planning to do in Goa Day London. So thank you so much to तुजो टाइम काडून हांगा. आय थिंक खूब इंटरेस्टिंग असो पॉडकास्ट जालो फ्रॉम गोवा डे सेलिब्रेशन टू युअर फिजिक अँड क्रिएटिंग ऑपॉर्च्युनिटी फॉर द यूथ, लायक कशी ती फुडें सरूंक शकता. आय होप वो सेलिब्रेशन गोवा डे लंडन म्हणजे खूब बरो सक्सेस जावनी. अँड थँक्यू सो मच. थँक्यू मोहिमा, थँक्यू फॉर ब्रिंगिंग मी आनी म्हाका आपयलो म्हण हांगासर गोंयकारपणान. आनी सुरेश बाबाकूय थँक्यू म्हणटा फॉर नायस सेटअप अँड गिवींग दीस ऑपॉर्च्युनिटी फॉर टेकिंग. हांव असाच म्हणटा की दुसऱ्यांकूय असो सपोर्ट करचो आनी गिव अ चान्स टू टू अचीव अँड गिव वॉट दे वॉन्ट टू डिजर्व अँड इन देयर फ्युचर लायफ. थँक्यू व्हेरी मच मोहिमा. थँक्यू व्हेरी मच. थँक्यू. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.